येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स. भारतात परत वाढत चालल्यात कोरोना व्हायरसाच्यो केसी. आयज आसलो वाडटे केसींचो वर्सभरातलो उच्चांक. लोक व्यवस्थित पाळिनात एसओपी देखून वाडपाक लागलेत केसी, म्हणटात तज्ञ. हॉट मिक्सिंगाच्या उक्तावणाक गेल्ले मंत्र्याक आयकुचे पडले उदकाचे गाराणे. काणकोणकारांचे सुकल्यात घशे. भौशीक बांदकाम मंत्र्याची वाठारात पळवणी. म्हयनोभरात येतलें उदक, दिलें आश्वासन. एफसी गोवान जोडलें यूथ क्लब ऑफ मानोराचेर 2-0 गोलान जैत. धुळेरा जाली प्रो लीग मॅच. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतात कोरोनाच्यो केसी वेगान वाडपाक लागल्यात. लोक घालून दिल्ले एसओपी सारखे पाळिनात देखून केसी वाडपाक लागल्यात, तज्ञ म्हणटात. सध्या सगळीकडेन कितें चल्लां आमी दाखयतात. पळोवया महाराष्ट्र, दिल्ली आणि कर्नाटकाकय. सिव्हिल एव्हिएशनाच्या डायरेक्टर जनरलान कोविड सेफ्टीचे सगळे प्रोटोकॉल खरसाणेन पाळपाच्यो सुचोवण्यो दिल्यात. विमानतळ वाडटल्या केसींक विमानतळ संचालक जबाबदार आसतलो, पूण थंयची परिस्थिती नेमकी कशी आसा तें आमच्यान पळोवं येता, भायली आनी भितरली बीन. विमानतळ संचालक गगन मलिक म्हणटा, सरकारान घालून दिल्ले एसओपी आमी सांबाळटात. आता तुम्ही ठरवचे हाका कोण जबाबदार ते. गोवा एयरपोर्ट के जहाँ तक एसओपी का सवाल है या गोवा स्टेट के एसओपी का सवाल है तो वो तो बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे जो अराइविंग पैसेंजर्स हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग ही हो रहा है, वही प्रोसेस चल रहा है. जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं उनका मैंडेटरी टेस्टिंग किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा. उसके लिए हमने एयरपोर्ट पे एक जगह दे रखी है. तो जो भी प्रोटोकॉल स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट किए हुए हैं उनको सपोर्ट करने में, उनको असिस्ट करने में जो भी हमारे हेल्प की ज़रूरत है वो शुरू से ही है. और पूरा सिस्टम शुरू से ही टीम वर्क की तरह चल रहा है. कभी कोई ऐसी दिक्कत या ऐसी परेशानी आई नहीं है कि या मन में कोई डाउट रहा हो कि किस प्रोटोकॉल को कैसे करना है. तो वो सारी चीज़ें क्लियर है. एज अ टीम, एज अ जॉइंट एफर्ट ऑल. आता आमी एअरपोर्टाचेर पळयलें जाल्यार दाबोळी एअरपोर्टाचेर की हांगा जे लोक येतात, जे पॅसेंजर येतात, दिसाक नियरली 20,000 पॅसेंजर येवप वचप करतात. पूण हांगा जेन्ना एअरपोर्टार तेन्ना जेन्ना एअरपोर्टार भितर सरतात तेन्नाच ते मास्क घालतात. जेन्ना ते अशें दिसना की खंय तरी ऑथॉरिटीजाक भिवनूच फक्त मास्क घालप जावं ते प्रोटोकॉल पाळप. आयज जेन्ना डायरेक्टराक विचारलें तेन्ना ते सांगता की तेंच्यांनी हँड सॅनिटायझींग, सोशल डिस्टन्सींग तशेंच सगळे जे गव्हर्मेंटान घातलेले एसओपीज आनी प्रोटोकॉल्स सगळे तेंच्यांनी हांगा घातलेले आसा. जशें सोशल डिस्टन्सींग कशें पाळप, हँड सॅनिटायझींग करपाक प्रत्येक जाग्याचेर मशीन बसयल्लें आहा. तशें लिफ्ट ज्या जाग्यार आहा थंय पांयान ती लिफ्ट ऑपरेट करप, हें सगळें तेंच्यांनी घातलेलें आहा. पूण खंय तरी लोक हे पाळनात अशें तेंचें म्हणणें आहा. आतां तशें पळोवपाक गेल्यार गोवा पुलिसानूय तेंचेर फायन दिवपाक, जे एनफोर्समेंट करपाक चालू केल्या. पळोवपाक गेल्यार मे 20 टील डिसेंबर 20 आतां मेरेन 1,515 केसीस बूक केल्ले आहा बिकॉज ऑफ मास्क जे लोक घालूंक ना तेंचे खातीर. आनी तशेंच ह्या वर्सा पळयत जाल्यार जॅन टील आतां 14 मार्च मेरेन नियरली 953 केसीस बूक केल्या फॉर मास्क घालूंक ना म्हणून. लोक हांगा येतात पूण मास्क घालनात. हे खंय तरी एक चिंतेचो विशय आहा बिकॉज आतां केसी परत एकदां वाडलेल्यो आहा आनी खंय तरी गोंयाक आनी गोंयकारांक खूब म्हारग पडूंक शकता. तशेंच पळोवपाक गेल्यार आतां अशें आयज डायरेक्टरान सांगलां की काल आनी आयज खंय तरी एअर एशिया फ्लायटान 2 पॅसेंजर आपले प्रोटोकॉल आनी जे मास्क आहा हे सारके खंय तरी लोकांक आयकना जाल्यार ऑथॉरिटीजाक म्हणून तांकां खंय डीबोर्ड केल्ले आसा आनी हेंचेर तांकां कारवाई करतले अशें तेंच्यांनी सांगलां. गोंयांत 100 आणि 120 इंचा मजगती पावस पडटा. पूण मार्च एप्रिला मेरेन भोवतेक गांवांनी उदकाचो उणाव तयार जाता. काणकोणचे लोक सद्याक चिंतेस्त आसात. सोमारा काणकोणकारांनी उदकाच्या प्रश्नावेल्यान भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकाराक काणकोणची भोंवडी करपाक लायली. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान लोलये पोळेच्या लोकां कडेन उदकाच्या प्रश्नाचेर चर्चा केली. लोकांनी आपल्यो अडचणी सांगल्यो.
म्हयन्या भितर उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालता अशें दीपक पावसकारान तांकां उत्तर दिलां. फाटल्या खूब वर्सां जालीं आमी होच विशय फेस करता. आमचे आसाळी उद्यावरचे नुळे आनी गुळे हे 5 वाड्याचे डोंगरा भाग आसा. ह्या 5 वाड्यांनी उदकाचें प्रमाण सप्लाय जावचें हाचे खातीर एक व्हडलो टँक व्हडलो प्रोजेक्ट जवळ 7-8 कोटीचो एक प्रोजेक्ट बांदलो. आज त्या प्रोजेक्टा प्रमाणे जितले टायमींग पंपींग करपाक जाय आसलें तितले टायमींग पंपींग जायना. तो पयलीं टायमींग दिल्लो आनी आज सद्या फाटल्या 1 म्हयन्याक हांव फेस करता की ह्या 1 म्हयन्यात 3 ब्रेकडावन आमी फेस करता आनी जेन्ना ब्रेकडावन जाता ती लायन टोटल बंद आसता. आता ह्या 5 वाडी एकदा समजा ब्रेकडावन जालो जाल्यार तो ब्रेकडावन कितले दिसां भितर लागता हें म्हाका डिपार्टमेंटान सांगचें. उदकाचो प्रॉब्लेम जो आसा चापोली डॅमात 2 टँक बांदलेले आसा. 800 क्युबिक मिटराचे 2 बांदलेले आसा आनी तें काम कंप्लीट जालां. आतां ते टँकाच्या वॉटर प्रुफींग जें आसा तेंय काम आतां कंप्लीट जातलें आनी त्या टँका खातीर 3 पंप बसोवपाचें काम घेतलेलें आसा. 31 मार्च म्हटल्यार हे पंपाचें काम 3 पंपाचें जातलें. 3 पंप बसयतरी चापोली डॅमाचे 3 MLDचे जे उदक सप्लाय आसा ते जवळ जवळ 8 MLD पर्यंत ह्या गांवांत सप्लाय जातलें. मार्च म्हळ्यार आयिल्लें आतां तेच्या पयलीं आमी इंजिनियराक सांगलां एक शेड्यूल तयार कर आनी शेड्युला प्रमाणे प्रत्येक पंचायतीचे जे वार्ड आसात ते उदक सोडपाचें कंटिन्यू काम. म्हणजे हांव म्हणटा 24 hours जे कितें उदक आसा तें कायदेशीर सोड आनी तांकां पयलीं सांग. आनी जंय उदक पावना डिफिकल्टी आसा थंय टँकर घालपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. एक स्टँड बाय सुद्दां टँकर हांव रोखडेच ह्या दिसाक एक स्टँड बाय टँकर दवरता. सोमार दिसा भौशीक बांदकाम मंत्र्यान काणकोणा हॉट मिक्सिंगाच्या कामाचें उक्तावण केलें. काणकोणच्या सगळ्या रस्त्यांचेर फोंड पडिल्ले. राज्यभर ही स्थिती आसा. विधानसभा वेंचणुको लागीं पाविल्ल्यान सरकारान आतां हॉट मिक्सिंगाच्या कामाक प्राधान्य दिवपाक सुरवात केल्या. काणकोण तालुक्यांतले कुळे ते पोळे मेरेनचे सुमार 27 किलोमिटराचो रस्तो जवळ जवळ 12 ते 13 कोटी खर्च करून आयज साकून सुरवात करतलो. ह्या रस्त्याचे उद्घाटन करपा खातीर PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर हांगासर आयिल्ले. ह्या वेळार ह्या रस्त्याचे उद्घाटन जाल्या उपरांत तांच्यांनी स्पेशल ह्या लोलये पोळे पंचायतीक लोकां कडेन एक इंटरेक्शन दवरलें. ह्या रस्त्याच्या उद्घाटनाक आयिल्ल्या ह्या वेळार ताजे कडेन वेगवेगळ्या पंचायतींतल्यान म्हणजे काणकोणांतल्या ऑलमोस्ट सगळ्या पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी वाठारांतल्यान उदकाच्या विशयाचेर बरोसो थारेर धरल्या सारकी परिस्थिती आयली आनी कितलेशेच लोकांनी ताका उदकाच्या विशयाचेर समस्या मांडली. त्याच बरोबर डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे तरेचे ऑफिसर आसले तांचे कडच्यान प्रॅक्टिकली रिप्लाय घेवन ह्या विशयाचेर बेगिनान बेगीन सुटावो करपा खातीर ताणें मागणी केली आनी जवळ जवळ 31 मार्च मेरेन काणकोणांतले उदकाचे प्रॉब्लेम सोडोवपाचो तांच्यांनी आश्वासन दिलें. काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. गोंयांतल्या सगळ्याच नुस्तेमार संघटनांनी CZMPचेर हरकत घेतल्या. रिवायज केल्ल्या प्लॅनाचे परतून व्यवस्थीत पब्लीक हियरिंग करचें अशें तेंच्यांनी मागलां. पाटो पणजेच्या GCZMA ऑफिसांत हरकती नोंदोवपा खातीर निवेदनां दिल्यात. CZMPचे जनसुनावणे वेळार गोंयभरच्या विविध वाठारांतल्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान तातूंत बदल करचे पडल्यात. रिवायज केल्लो प्लॅनय सद्याक लोकांचे तिडकीचो बळी थारला. रिवायज केल्ले प्लॅन स्क्रॅप करचे अशे थारावय साबार ग्रामसभांनी घेतल्यात. कांय प्लॅनांनी लोकांची घरां दिसनात, दर्यादेगो दिसनात, नुस्तें मारपाच्यो सुवातो मानसो दिसनात, चर्ची गायब जाल्यात. सुनावणे वेळार गर्दी करून लोकांनी ह्या प्लॅनांक देखूनच खर विरोध केलो. लास्ट डे म्हूण आयज सबमिशन हो ड्राफ्ट CZMP प्लॅनाचेर आयज ऑब्जेक्शन दिवपाक आमकां आयज आपयला हिंगा. अंडर नॅशनल फीश वर्कर्स फोरमान हो कायदो घडलोलो इन 1991. पूण हो कायद्याचो आयज तेंच्यांनी आख्खें वायलेशन केलेलें आसा. 1991तल्यान टील 2021 हे CZMP प्लॅन जो करपा जाय आशिल्लो कायद्या भितर हो जावना. आतां CRZ नोटिफिकेशनान 23 गायडलायन दिलेले आसा हे मॅप करपाक. हे सगळे गायडलायन्स हे वायलेट केलेले आसा. आयज पोर्ट लिमीट म्हणून डिमार्केशन केलेलें आसा एक्रॉस 105 किलोमिटर्स एंड एक्रॉस 180 किलोमिटर्स ऑफ अ रिवर इन्क्लुडिंग क्रिक्स. जे वॉटर बॉडीज आहात तेकाय पोर्ट लिमीट दाखयला. इट वॉज नॉट अ पब्लीक हियरिंग, इट वॉज अ पर्सनल हियरिंग. एकटे मनशा जे लोक इफेक्टेड जाताले तांकां त्या दिसा रिप्रेझेंटेशन मेळोंकूच ना. ते सादे लोक हो हिडन एजेंडा टू गेट
the port limits established, confirmed through the CZMP, हो एक प्रयत्न केल्लो. All of us at both the hearings in North Goa and South Goa objected to this. We said we don't want a private hearing or a personal hearing. We want the people to be involved. Panchayating proper notice देखून मेळोंक ना. If it was published in the newspaper on the 29th, only after the 7th of March did the 7th of February did the notice come to the panchayats, did the maps come to the panchayats. For that matter, even on the website of the Coastal Zone Management Authority, they were published only after the 7th of February. There is delay. We have demanded that this 15-day period, which 15th of March, is not sufficient. We want at least another month's time so that every village studies. एक गांवचो लोक ग्राम सभा बसोन वॉर्ड वाईज आपणाचे प्लॅन करतलो. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाचो आदेश कायम दवरला. तेच बरोबर आयोगाक नव्या वेंचणूक प्रक्रिया सुरू करपाचो आदेश दिला. वेंचणूक आयुक्तान राजीनामो दिला. अशें आसलें तरी सगळ्या पालिकांतल्या उमेदवारांनी नेटान प्रचार चलयला. नावेली झडपी उमेदवारांनी ही वेंचणूक प्रतिश्ठेची मानल्या. गोंय वेंचणूक आयोगाक 10 दिसां भितर पालिका वेंचणुके खातीर अधिसुचोवणी काडपाचो सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दिला. तशेंच 30 एप्रील मेरेन वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करची पडटली अशें सुप्रीम कोर्टान सांगलां. आयतारा सरकारान गोंयचो वेंचणूक आयुक्त म्हणून नारायण नावतीच्या नांवाची घोशणा केल्या. मडगांवां सचिन सातार्डेकराचो प्रचार भाजपान नेटान चलयला. घराघरात वचपाचेर तांणी भर दिला. उदकाच्यो समस्या आहा त्यो आमी सॉल्व करता. लायटीचो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व करता. हांगा तुमी समोरूच दिसता पळया तो सामको कोयर पडलेलो आसा. तेजेर कोण हें करना. ज्या ज्या आमी वाठारांत भोंवता थंय थंय आमचे कडेन आमी फोटो काडटा. फोटो काडून तेजो म्युन्सिपालिटी कडल्यान आमी तो सॉल्व करून घेता. प्रत्येकाच्या मनान सचिन हो घेतलेलो आसा आनी फुडलो कॅन्डिडेट म्युन्सिपालिटीन 21 सचिनूय वयतलो ही म्हाका विश्वास आसा. लोकांकूय एक मनान घुसलेलें आसा की आमकां सचिन जाय. घर घर चलो सचिन म्हणून जाला अशें नांव सद्याक चलता. घरान घरान सचिन जाय. हे आयज जे भायल्यान वातावरण दिसता पळय तशें ना. ते प्रत्येकाक आयज सचिनाक लोक जाय. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जाली पूण आमी आमचें कॅम्पेनींग बंद केलें ना. वॉर्ड नंबर 21 सचिन सातार्डेकराली कॅम्पेनींग जोरान चालू आसा. आमी ऑलमोस्ट एक रावंड कंप्लीट केल्लो आसा आनी ते रावंड कंप्लीट करना फुडें आमकां जायत्यो कंप्लेनी आयिल्ल्यो आसा लोकांच्यो. उदाहरणाक एक प्रतिभा हावजींग सोसायटीन एक सोंसडो जाल्लो तो आमी फाटल्या दिसांनी आमीच क्लीन करून घेतिल्लो. आमचे कडेन प्रूफ आसा. आमी सीओ चीफ ऑफिसर म्युन्सिपालिटी ताका आमी लेटर दिल्ले आनी ताणें 3 ट्रक लोड गार्बेज ताणें काडिल्ली आसा. तशीच आख्या वाठारांत कोस्ता फॅक्टरी कडेन जायत्यो कंप्लेनी आयिल्ल्यो आसा. गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी क्वॉर्टर्स आसा डिपार्टमेंट क्वॉर्टर्स आसा थंय गार्बेज कलेक्शन जायना. अशे जायते कंप्लेनी आसा. सो आमी ते सगळे नोट डावन करून घेतल्या आनी आमी ते इमिजिएटली बाय मंडे आमी चीफ ऑफिसरा कडेन हें करून घेतलें. जे कावन्सिलराक ताणें निवडून हाडलें मागीर ताणें ताचे बायलेक निवडून हाडलें आनी एट द सेम टायम तो दुसरे 22 नंबरान राविल्लो. सो अशें आमकां दिसूंक आयलां की लोकां कडल्यान की तांकां तें चेंज जाय. एकाच फॅमिलीक तांकां दिवपाचें ना कित्याक ताणें ऑलरेडी 10 वर्सां दिवन पयिल्लें आसा. सो आतां ते चेंज करपाक सोदता. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हे खेपो सचिन सातार्डेकराक भोवमतान आकेकार निवडून हाडटले आपले स्वताचें काम करपा खातीर. पणजे थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात ताचो चलो रोहित मोन्सेराताच्या प्रचाराक भोंवताना दिश्टी पडलो. रोहित मोन्सेरात पणजी महानगरपालिकेची उमेदवारी लढयता. I am roaming not for my son, I am roaming for my candidate in my panel. Everyone is son and daughter and mother and sisters. So everyone is the same for me. Okay. As far as the elections are concerned. People issue are there. Some issues are regarding some drainage and all. Some drains have been blocked. Some where during monsoon and all. Some there's some flooding and all taking place. So we said basically we will look and see. We are getting a very good response as far as the councillors are concerned. The councillors have done really a good job. So that is the reason they have been repeated now and then. We have issues with the drains that needs to be corrected. Apart from that, are small minor issues.
So she's been helping me with, and everyone's been together to help me. एक महानगरपालिका आणि 11 पालिकांच्या वेंचणुका मतदाना उपरांत मतां एकाच दिसा मेजची. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरान मागला. 20 मार्चाक घेतिल्ल्या वेंचणुकांचो उरिल्ल्या 5 पालिकांच्या मतदाराचेर परिणाम जावं येता अशी ताका दिसता. जो DMA आसा पिळंगेकर आमचो पिळंकर तो आजुनूय खंय तरी आपली मस्ती करपाक सोदता अशें दिसपाक येयलेलें आसा. रिजर्वेशन तो आपूण फुडाकार घेवन करपाक सोदता. ताका सांगपाक सोदता बाबा हें काम तुजें न्हू आतां, हें काम सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्लेली आसा जजमेंटान. तेजे भितर जो इलेक्शन कमिशन जो अपॉयंट जातलो तेजें काम आसतलें. ही जी ऑर्डर आसा ती फक्त ह्या 5 म्युन्सिपालिटीक लागू जाल्लेली आसा. बट खंय तरी बाकीच्यावूय म्युन्सिपालिटी 6 म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक वयता थंयसरूय हो घोळ जाल्लो आसा. वाळपय सुद्दां असल्या म्युन्सिपालिटीक सुद्दां थंयसर रिजर्वेशन सारकें मेळ्ळें ना. सो ही ऑर्डर आसा ती बाकीच्यांकूय एक्चुअली इम्प्लिमेंट जाता. बट हे गोवोरमेंटान तांकां इम्प्लिमेंट केल्लेली ना. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना हे 6 म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जातलें आनी हेंची कावंटींग जी आसा ती डेट आसा ती आमची 22 तारखेक आसा. ती 22 तारखेक हे कावंटींग तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाचें न्हू. हे जे 6 म्युन्सिपालिटीचे आसा तेच प्रमाणे आमचे एक कॉर्पोरेशनाचे आसा हे कावंटींग आसा तेंच्यांनी होल्डार दवरपाची गरज आसा. कित्याक सद्या हे 5 म्युन्सिपालिटीची परत प्रोसेस न्यू स्टार्ट जावपाचो आसा. आनी हेंचें जर कावंटींग जालें आनी हेंचो जर रिजल्ट येयलो जाल्यार हेंचे जे आसा पळय तेंचे इन्फ्लुयन्स आमच्या बाकीच्या म्युन्सिपालिटीचे येता, हे 5 म्युन्सिपालिटीचे येता. सो हे इन्फ्लुयन्स जावपाक जायना म्हणून हे कावंटींग सद्या पेंडींग दवरपाची गरज आसा. फ्रॉम वॉर्ड नंबर 5 तकाबान, घोळेकटो, केडीकटो, मास्कोणी आणि सम पार्ट्स ऑफ IDC आज आमी ही वॉकिंग रॅली दवरल्या. ती फुली 5 वॉर्डान भोंवतले आनी म्हाजे बरोबर आमचे यूथ आसात, तशेंच महिलाय आसा आनी वरिश्ठ नागरीक आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की सगळे म्हाजे फाटी मागे गंभीरपणे उबे रावतले आनी आमकां ह्या वॉर्ड नंबर 5 भरघोस यश दितलें. All support Manju. We will win and we will prove it, and Manju will support all the villagers and he will do the best to make everyone happy. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम्स रॉड्रिक्स, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मुरगांव पालिकेच्या कोयराचो प्रश्न अजून मेरेन सुटावो जाल्लो दिसना. पगार दिवंक नासल्यान हालींच कामगार संपार गेल्ले. आतां कोयराची मागणाय मोडून पडल्यात आनी मशिनरी दुरुस्त करपाक वा नवी हाडपाक पालिके कडेन खंय दुडूनात. मुरगांव पालिके कडेन भाड्याची सुमार 50 कोटीची येणावळ बाकी आसा. अजून ताची वसुली जावंक ना आनी ताका लागून पालिके कडेन फंडाचो उणाव जाला. तुमकां दिसता ह्यो आतां 3-4 दीस जाले गाडयो कचऱ्याच्यो भरून हांगासर यार्डान आसा. तेंची JCB मोडलेली आहा. तशेंच जो सड्यार आमचो गार्बेज प्लांट आसा तो ओवरफ्लो जाल्लो आसा. हो जो कचरो तो वयर घालपाक थंय जागोय ना. सो हांव कितें म्हणटा तेंचे कडेन फंड्स ना. लास्ट टायम स्ट्रायक जालो तो काल पयर कितें पगार घातला इतल्या दिसांनी. सो आतां एकूच रिक्वेस्ट करूंक शकता हांव आमच्या UD मिनिस्टरा कडेन आनी जे एडमिनिस्ट्रेटर आहा किंवा आमचो गव्हर्मेंट आसा प्रमोद सावंत सर तेजे कडेन इतलेंच मागूंक सोदता की मातशें हेजेर तुमी लक्ष दिया. हांगासर फंडाची गरज आसा आनी हो जो कचरो आहा तो सद्या सिटीन आसा. ह्या कचऱ्याक लागून जायते नाका जाल्ली दुयेंसां येवंक शकता. गार्बेज घालपाक आमकां स्पेस आसा पूण गार्बेज मातसो पुश करचो पडटा तो भितरल्या सायडीन करपाक. ते करपाक आमकां JCB जाय. JCBचे आमचे एक प्रपोजल ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक गेल्ले आसा. तेजे एप्रुवल येवपाचे पर्यंत आमकां जी एक्झिस्टींग आशिल्ली JCB ती सामकी मोडल्या आनी ती रिपेर जायना हांगा गोंयांत. म्हणून मागीर आमकां भाड्यान घेवची पडटा. 15,000 ताजें भाडें आसा दिसाचें. म्हणटकीर आमकां तें मार्मुगांव परिस्थिती आमची फायनान्शियल कंडिशन सुद्दां तितली बरी ना. आतां कितें जालां आतां रिकवरी खरें पळयल्यार आतां स्टार्ट केल्या. आतां 2-3 म्हयने जाले आमी रिकवरीचे भर दिता. हाज्या पयलीं रिकवरी तितली करच नाशिल्ली. आनी आतां रिकवरी करून आमी सगळो जो पगार आसा तो सगळो पगाराक आमकां 1.5 कोटी पगार लागता म्हयन्याक. पगार आनी एडमिनिस्ट्रेटीव खर्च जर धरलो जाल्यार की आमी आमचे सेल्फ सफिशियंट जावपाक जाय म्हणून. पूण कितें आसा कितें तांकां जे इलिगल ट्रेड करतात किंवा कितें करतात तांकां फायन बीन आतां आमी घाल्या. ती जशी आमकां भरपा लागले की आमची रिकवरी आपोआप जातली. मजगती मुरगांवच्या कोयराक लागिल्लो उजो आटापात हाडपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयला.
स्टेशनाक 2:55 कॉल आयले सड्यार गार्बेज प्लांट आहा पळय तें उदक लागलो म्हणून आमी इमिजिएट टर्न आवट केलो. एक 8 मिनटां भितर पावले. आमकां दिसलें हांगा सेग्रिगेटेड गार्बेज म्हळ्यार वेट गार्बेज सायडी काडून ड्राय गार्बेज आशिल्लो प्लास्टीक तेका उजलाची आशिल्लो आनी आमी टायमीर पावले. हार्डली एक 15-20 मिनटां पयलीं लागीं आसूं शकता तो. सो भितर वचूं ना आनी इमिजिएट आमकां कंट्रोल केलो. म्हाका दिसता पयल्या फाटल्या फाटल्यान खूब प्रमाणात गार्बेज स्टोरेज आसा हांगा. इट्स अ ड्राय गार्बेज कंटेनिंग प्लास्टीक मटेरियल. सो इमिजिएटली आमी ते कंट्रोल केल्ल्यान मेजर जो उजो स्प्रेड जावपाक तो कंट्रोल करपाक शक्य जालें आमकां. विदीन 5 ते 10 मिनटां भितर आमी तो कंट्रोल केलो. गेले 2 दीस मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची जे गार्बेज कलेक्शनाची गाडयो आहात ते खंय तरी गार्बेज कलेक्शन करनात. कारण गार्बेज डंपिंग सायट फूल जाला म्हणून आसा. पूण हे फूल जावपाचें एक कारण आसाच. पूण हेच्या फाटलें एक कारण म्हटल्यार की तेंच्या कडेन सफिशंट फंड ना टू रिपेर द JCB. ही हांगा ह्या सायटीची JCB आसली ती खंय तरी एकूच आहा आनी ती खंय तरी रिपेर करपाक तेंच्या कडेन फंड ना. फायनान्शियल क्रायसीस आहा म्युनिसिपालिटीचे म्हणून खंय तरी ती JCB रिपेर जायना. तिका 15,000 खंय तरी रिपेर कॉस्ट आहा आनी तो म्युनिसिपालिटी कडेन पे करपाक जायना. हेच्या खातीर हे डंपिंग सायडी वयली गार्बेज खंय तरी पुश जायना. कित्याक फाटल्यान ती पुश केल्यारूच हांगा आनी गार्बेज घालूं शकता. पूण ही फाटले 2-3 दीस जाले हांगा JCB नसल्या कारणान हांगा गार्बेज पुश जायना आनी गाडयो सगळे गॅरेजीन तश्योच लोड केल्ल्यो दिसून येतात. आनी हेचो परिणाम अख्ख्या शहरान गार्बेज तशीच पायलप जायत आहा आनी हो खंय तरी सगळे कडेन दुर्गंधी पसरपाचें एक कारण जावं शकता. गोवा खातीर हिरू महाले, वास्को. पणजेचे सिव्हिल कम सब रजिस्ट्रार ऑफिस फाटले सप्तकभर जाले इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी बगर काम करता. जमीन वेव्हाराच्यो नोंदी करपा खातीर कचऱ्यान येवप्यांक रित्या हातान परत वचचें पडटा. सरकारान एके वटेन डिजिटल इंडियाचो घोश लायला जाल्यार प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आसा. सिव्हिल तशेंच सब रजिस्टर कार्यालयात BSNLाचें कनेक्शन आसा. सर्व्हिस केबल अंडरलायन गेल्यात. पणजे अदीमदीं गटारां आनी रस्ते खणपाची कामां चालूच आसतात. हे मजगतीत केबल तुटतात. देखून सिव्हिल कम सब रजिस्टर कार्यालयानूय आमी कितें करपाक शकनात म्हणत हात वयर केल्यात. आयज आमी रजिस्टर ऑफिस जे सिव्हिल रजिस्टर ऑफिस पाट्यार स्पेस बिल्डिंगेन गेले. अक्षरशः वायट दिसलें आमकां की बेजिकली थंयसर गेल्या उपरांत आज जे लग्नाची रेजिस्ट्रेशनां जाता थंयसर आज 3 तारखेक रेजिस्ट्रेशन घातलें आजून पर्यंत तेंचें जाल्लें ना. ते कितें म्हणटा इंटरनेट डावन आसा. एक वीक जालो इंटरनेट डावन आसा. तांकां विचारलें की BSNL खंयची कनेक्टिविटी यूज करता जाल्यार BSNL. सो म्हणल्यार एक वीक जालो इंटरनेट डावन अप चालू आसा तेंचे. लोक लायनीन रावल्ले आसात. अक्षरशः कंप्लिटली कोणाचीच थंयसर कामां जाल्लेली ना. आनी आज जेन्ना स्टाफाक विचारता ते म्हणटा की स्टाफ आमचे इलेक्शन ड्युटीचेर आसा. आतां थंयसरले स्टाफाक इलेक्शन ड्युटीचेर घातले. दुसरी गोश्ट म्हणजे जे कोण मनीस थंयसर येतात आपले रेजिस्ट्रेशन करपाक लग्नाचें रेजिस्ट्रेशन करपाक लग्न लागीं पावल्ले आपले खुबशे लोकांची पूण तेंचें रेजिस्ट्रेशन हांगासर सायट डावन आसलेल्या कारणान आनी एरर आशिल्ल्या कारणान तेंचें रेजिस्ट्रेशनूच जावपाक पावना. आज अक्षरशः म्हाका वायट दिसता की जेन्ना स्टाफाक विचारता ते म्हणटा सायबरान वचा म्हणून. सायबरान वता तेंचे लोक थंयसर आनी ती सायबरान थंयसर रेजिस्टर करपाक 500 रुपया घेता. आनी थंय सुद्दां गेल्या उपरांत थंयसर ते म्हणटा की बाबा तुजे फॉर्म एक्सेप्ट जावना म्हणटा. हांगासर परत येयल्या उपरांत तेंच गजाल ती म्हणटा की आयदर इंटरनेट डावन आसा. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती स्टाफ हांगासर इलेक्शन ड्युटीक गेल्ले आसा. म्हणजे लोकांनी करपाचें जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें. आज अक्षरशः म्हाका वायट दिसता की लोकांची लग्नां क्लोज बाय पावल्लीं आसात आनी तांकां इतलें हॅरेसमेंट चालू आसा. आनी सरकार म्हणटा की ऑनलायन रजिस्ट्रेशन डिजिटलायजेशन जें तुमी केल्लें आहा पळय हें डिजिटलायजेशन केन्ना इम्प्लिमेंट जातलें. तुमच्यो सायटीच डावन आसता. तुमचें इंटरनेट डावन आसता जाल्यार हें डिजिटल इंडिया म्हणटा तें कशें चलतलें. आज सकाळी न्हू नेट ना. आमी चोयल्यार नेट ना कळ्ळें का. आमी मागीर फोन मारलो MSC फोन मारलो. तो म्हणलो केबल कट जाला कळ्ळें आनी काम चालू आहा. ताका हाफ एन आवर 1 आवर लागतलो म्हणून कळ्ळें का. म्हाका सांगलें मातशें राव काम जालें करया आमचें कळ्ळें का. आमकां परत धाडलें. मिनिस्टर सांगला फोन मारला सांगला विदीन 1 आवर जातलें म्हणलें ताणें कळ्ळें का. ना पेंडींग मागीर कितें आतां मॉर्निंग आसा न्हू डेट आसा न्हू लोकांच्यो पेंडींग. आतां बाय 1 o'clock जालें 2 o'clock जालें आमी तांची क्लियर करताय. दोन लोकां परत म्हणून धाडलें. आतां फूल डे ना जाल्यार आमच्यांनी कांय करूं जायना न्हू नेट ना जाल्यार.
रिटर्न आमकां धाडा सपोज 2 o'clock जालें आमी तेजे क्लियर करताय कळ्ळें. आनी ते डोंगल बी कितें तुमी यूज केलें? डोंगल कितें ते कोण दिले डोंगल आमी यूज करताय. असं कोणें दिलें जाल्यार आमी चालू करता. काम चालू जाता न्हू कोणाचें काम जावन वयता अशें. पूण कितें जाता आयज डोंगला कितें जालां आयज तें रेंजी मातशी प्रॉब्लम आहा. एवरी नव्यान लॉकअप जाता. आनी सायटीच ओके सायटीचो कितें इश्यू आहा? सायटू येना न्हू हेचो सायटू येता मातशें फिंगरप्रिंट जाय. तेचे परत ते जाल्यार येले लोक मरे समजा मातशें पासाचो घेवपा जायना कळ्ळें तुका. चड कितें जाता केबल काडलें जाल्यार कोणाचें कितें करूं जायना न्हू. कोण कितें करतलो तें अनलेस तो रिस्टोर करपा जायना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवां एका अपार्टमेंटान शॉर्ट सर्किट जावपाची घडणूक घडल्या. रेल्वे फ्लायओव्हरी कडल्या स्वीट हार्ट सिम्फनी अपार्टमेंटात मीटर आणि फ्यूज बॉक्सात अस्कीत शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागलो. पूण थळाव्यांनीच फायर एक्सटिंग्युशराचो वापर करून तो आटोपात हाडलो. हाय व्होल्टेज ड्रामा करत गौर परतून एकदा फॉर्मात येयल्यात. द सावदर्न यूथ क्लब ऑफ मानोराक FC गोवान 2-0 गोलान हारले. धुळेर म्हापशेच्या स्टेडियमात ही मॅच जाली. सुमार 2 सप्तकां उपरांत FC पिचीर परत आयल्या. यूथ क्लब ऑफ मानोराचेर गौरांनी हल्लाबोल केलो. 37व्या मिनटाक जॉबर्ट आल्मेदान यूथ क्लबाच्या विरोधात लीड मेळोवन दिली. पूण बरोबरी साधपा खातीर पयले विसलीचे आदी मेरेन यूथ क्लबान मळत झुजत दवरले. मजगती दुसऱ्या अर्धात 47व्या मिनटाक FC गोवाच्या क्रिस्टी डेव्हिसान सुंदर शूट दिलो. पूण यूथ क्लब ऑफ मनोराचो गोलकीपर लुईस बार्रेटोन बॉल आडायलो. FC गोवाक हे फावशें नासलें. देखून 89व्या मिनटाक लालरे मुराटान गौरा खातीर स्कोर करतना गौरांक 2-0 चे जैत मेळोवन दिलें. आता मंगळारा फुडले लायव्ह झूज पळोवपाची संद मेळटली. कळंगूट असोसिएशन विरुद्ध सेजा Fची फकत गोवा 365 चेर 3:40 मिनटां सावन. I first want to ask you, was there any pressure on you because the big boss Juan Fernando was also in the stand? So how did you take this match? Was there any pressure or how was it for you? No, I feel there was no pressure. We got to know this before that the head coach of the first team is going to come down and to watch the match. We also seen that you are much more confident to have improvement in the next match. But what was the pressure on you playing today because the big boss Juan Fernando was also there in the stand? So what do you have to say on that, on your performance especially? Yeah, we need to improve on performance. Yeah, of course, the head coach was come. So we need to come down and play our game. Something that you would like to take back from this match, especially is the improvement for the next clash out there. Definitely we will also go through the replay of this match. We'll see where we have lost, in which places areas we need to improve on, and hopefully we will come back strong. Thank you. धुळेरांतल्यान गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आणि वेद हवामानाचो. फुडल्या 4-5 दिसांत गोंयांतल्या उण्या आणि चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. मळब नितळ दिसतले पूण सांज वेळार कांय प्रमाणात कुपां दिश्टी पडूं येतात. सकाळच्या वेळार दवाचे थर दिश्टी पडटले. चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें धुणें 24 ते 25 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जावं येता. गोंयभर सद्याक सुकेंच वातावरण अणभवपाक मेळटा. उण्या वा चडावत तापमानात राज्यभर खंय बदल जाल्लो दिसलो ना. पणजेत उण्यांत उण्या 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 33.7 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली. फुडले 4-5 दीस चडावत वा उण्या तापमानात फरक नासलो. मळब कांय प्रमाणात मेकळे दिश्टी पडटले, कांय कडेन कुपां. सकाळच्या पारार दवाची कुपां. चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क, सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.